सकाळी मरे आमी एक्चुअली म्हाका पयर कोण सांगलेलें येडे जाय तो कचरो येयलो म्हूण सो हांव आयज सकाळीं वॉकाक गेले तेन्ना चोयलां ह्यो म्हणटा तो एवरी इयर जाता पूण हे पाटी तें चड जालां मेन कितें जालां इट इज दामराक गुडे आनी ते दामराक गुडे इज कमींग फ्रॉम द ओशन आनी ओशन म्हळ्यार कितें हांगा म्हाका दिसता हें ऑयल स्पील जावन हें सगळें म्हाका सुद्दां गरम जावन फायनली ते बॉल जावन दीस इज नॉट गूड फॉर ट्युरिजम आनी नॉट गूड फॉर फिशींग आनी कितें जाता ताजो वास येता तुगे आतां मोच्या बिचे लागल जाल्यार ट्युरिस्टांक उलयता हांव सकाळीं देखून हांवें थोडे विडियो घायलेले इट इज व्हेरी बॅड आनी हें जायत आहा पूण हें सिट्युएशन आतां तितून मदीं गार्बेज इतली येयला प्लास्टीक बॉटल इतली येयल्या ही सो वॉट आय एम ट्रायन टू मागीर हांवें कितें केलें सकाळीं डायरेक्टराक उलयलो रोखडोच बीच क्लिनींग ऑथॉरिटी आहा तेकडे उलयलो आनी सगळ्या हॉटेलां कडेन उलयलो हॉलिडे इन सेंट रिजीस नोवाटेल रेडिसन तुगे हातीमाल आनी बायक सो आमी एक्स्ट्रा स्टाफ घालून बीच क्लिनींग एक्स्ट्रा स्टाफ दिलो म्हाका आनी आमगेले थोडे पंचायतान लेबर घालून तूं म्हाका चोयलां जाय तें काडलां पूण इशू कितें आहा दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस ओशन वॉटर बॉडीज ऑल दीस रिवर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फायनली आमी हेजेर जगतात आनी हेजेर आमी पोट भरतात आतां हेजो इफेक्ट इट इज समथींग व्हेरी बीग इट इज कमींग ओशन टायम एंड टायम जेन्ना आय वॉज अ बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन ऑल्सो 6 years ago आमी हेजी स्टडी केले NIE हाडून सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट नॉट ओन्ली गोवा बट ट्युरिजम एंड ऑल्सो सेंट्रल गव्हर्मेंट मस्ट टेक दीस सिरियसली दीज आर व्हेरी बॅड आतां ट्युरिस्टांक उलयतालो सगळे ट्युरिस्ट भुरग्यांक येवन देखून सकाळी हेटाले तांकां इट इज हेल्थाकूय बरें न्हू सो दे कम टू गोवा टू लूक समथींग ब्युटिफूल नायस एंड क्लीन सो दीस थिंग्स नीड टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली सो दॅट रूट कॉज हें कशें जाता तें फायंड आवट करपाक जाय अशें जायना इतली आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां एवरी इयर टार्बल येता ना एवरी इयर जाता इट इज अ टायडल इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इट इज लायक अ टायडल इफेक्ट म्हळ्यार कितें आहा हें आतां इतली हीट जावन ग्लोबली तें वॉटर करंटाचेर तें आमकां हिंगा त्रास जाता सारके आय डोंट नो अबाउट महाराष्ट्रा बिचीस कर्नाटका बट आमगे बिचीक सारको एवरी इयर सर्टन टायम म्हाका दिसता त्या हिटाचेर आनी तो पळय तो दामोर थंय चोयत जाल्यार सारको शिजता आनी आंगार बी लागल्यार डेंजर आनी स्विमींग कोताय तेंकाय डेंजर सो वी हॅव रिटर्न टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर वेन आय वॉज अ बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन वी हॅड इन्स्पेक्शन NIO बट दीस हॅज टू बी टेकन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट सिरियसली बिकॉज दीस कॅन बी द ऑयल स्पील इन द इंडियन ओशन एंड देन एवरी इयर विथ द टायडल इफेक्ट तो आमकां गोंया सांपडटा हांवूय जाणा ऑयल डिस्चार्ज करपाक जायना ऑयल स्पील जायना बट इशू कितें आसता हो सिरियस इशू इतलो आहा जेन्ना आमी कोस्ट गार्ड आमचो ऑथॉरिटीज दीज आर व्हेरी ऑथॉरिटीज वीच आर एबल टू ट्रॅक देम सो हांव म्हणा बोट स्पील कोताय बट लुक्स लायक दीस इज अ ऑयल स्पील वीच इज कमींग इन द इंडियन ओशन एंड हॅज टू बी डेल्ट व्हेरी सिरियसली हांव जेम्स डी कोस्ता सो पांचाडा वॉर्ड मेंबर आहा सांगपा म्हणटा जाल्यार जायतीं वर्सां जालीं आमी बिचीर चोयताय हो दांबोरेन पळय वयर पडटा हो दामरा भाशेन ऑयल येवन पडटा खूब वर्सां जालीं अशें करून वयर येवन पडटा आतां ती थोडे लोक म्हणटाय भायर व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी वयताय त्यो वॉश करून तो आपल्याक ऑयल भायर उडयताय आनी ती सकयल जमनी बसता आनी ती हीट जाल्ले म्हणटरीच एप्रील मे ही वयर येवन आमगे बिचीर पडटा हें जावपा जायना कोणें तरी सोटाय जाय ते उदकांत अशें करून जावपा जायना न्हू आतां काल आमगे वॉटर स्पोर्ट आहा मुगेलो थिंगा लिला कडेन सो वॉटर स्पोर्टा थिंगा थोडे गॅस्ट म्हाका म्हणपा लागले हें कित्यान कितें करून जाता तरी गॅस्ट सकयल पांय घालपा वचनाय सकयल पांयां ते मोच्यां लागता पांयां लागता म्हूण ते कोण वचपा सोदनाय हे भाशेन तरी गॅस्टान तरी तें एवरी इयर तरी पळयलें आनी गॅस्टान सांगलें जाल्यार आमगे ट्युरिजम काबार जातलें सो हें अशें करून जावपा जायना सो हें म्हाका दिसता हे भाशेन हें जाता तें तरी खूंय तरी बंद जावपा जाय आनी तेजेर कोणें तरी एक्शन घेवपा जाय आतां एक्शन कोण घेतलो तें तरी आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंटान तरी एक पळोवपा पडलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमगे हितू सारको ट्युरिजम हें करपाक आमगेलो मोदी सरकार आहा सो त्या सरकारान तें कितें जाल्यार कोस्ट गार्डान बी स्टेशन दिवपा जाय आशिल्लें वो दिवपा जाय पण ते ऑयल सोडना जावपाक हांव फिशरमॅनूय आहाय वो फिशरमॅन आमी सांगताय हिंगा आमगे रिवरां आसताय तेंकाय सांगताय आमी ऑयल सोडपाक ती ऑयल सोडली म्हणटरी एक कडेन हेटकाय कितें करून जाता ती खबर ना आतां आमगे ह्या दर्यां तरी कांय ऑयल बील कांय काडनाय ऑयल काडनाय पेट्रोल काडनाय पूण हे भाशेन ती ऑयल जावन इतली भायर येवपाक कारण कितें हें कारण जावपा जायना
तर हेजेर कितें जाल्यार आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. ते गोवा गव्हर्मेंटाक कांय जावपा ना, कित्याक इतलें सामान कोस्ट गार्ड बी आमगे गोवा गव्हर्मेंटाक करनाय. आतां ते बोट्यो धरपा जायना बारकेल्यो, आनी ते हेज कितें कोन्न दोतोले, कितें म्हणल्यार आमगे ऑयल सोडायचे कोण ते वॉश करून म्हाका दिसता ते वॉश करूनच ते हे ऑयल भायर पडटा. ते आज मॉर्निंग येयला हायड्रायटीचेर येता ते आमगे जे स्टाफ आसा पळय ते डेली निवळ बीच डेली निवळ करता, पूण आमगे डेली क्लीन आसता बीच, पूण आयज तारबोल चड आयला ताका लागून आमी वर्क इन प्रोग्रेस आसा आतां गाडीत आसा काडून उच उडयता उच. कित्याक ते कलेक्शन थोडे कलेक्शन आमी कलेक्शन बी करता, कित्याक पिशव्यान घालून दवरता, कित्याक फॉर कंपनी दाखोवपा पडटा आमगे तारबोल येयला म्हणून. तारबॉल आयल म्हणून दाखोवपा पडटा. नांव कितें तुमगेलें? प्रवीण वेली. हां, प्रवीण वेली बीच सुपरवायझर. प्रवीण वेली. वेळी. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.